अस्तम घाटाची जमनीची धूप जाता। 1600 किलोमीटरच्या अस्तम घाटात सगळ्यात चढ जमनीची धूप तामिळनाडूत जाता। थंय हे प्रमाण 121% आसा। गुजरातात 119%, महाराष्ट्रात 97%, कर्नाटकात 90%, गोंयात 80% आणि केरळात 56% असे प्रमाण आसा। जमनीची धूप जावपाचे प्रमाण हुस्को करपासारकी। तातूंतच गोंयात 80% प्रमाण आसप म्हणल्यार चिंतपाची गरज आसा। पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट राजेन केरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो 1600 किलोमीटर लांबायचो हो जो अस्तम घाट वेस्टर्न घाट आसा, ह्या पुराय वेस्टर्न घाटान हे जमनीचे धूप जावपाचे प्रकरण जे आसा हे वाडत चल्लेले आसा आणि एकंदर ही चिंता करपासारखी गजाल आसा। रिपोर्टातली कारणां पळयल्यार आमी ह्या वाठारांतले पर्यावरणीय प्रकल्प शाश्वत पद्दतीन घेना म्हूण खंय स्पश्ट। तातूंत तेंच्यांनी नमूद केल्लेले आसा की हे 80% प्रमाण जे आसा हे गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा आणि आमी जर गोंयचो विचार केलो की गोंयान जवळ 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसा, तेतून जवळ 1224 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ जे आसा हे सरकारी मालकीचे संरक्षीत जंगल आसा। पूण अशें आसतना आयज आमकां चिंता करपासारखे प्रकरण आसा। कित्याक लागून तर जमनीची धूप जावपाचे प्रकरण जे आसा हे आमच्या ह्या वाठारान वाडत चल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा आणि एकंदर तेंच्यांनी जी कारणां दिल्लेली आसा तेतून आयज आमी जे पर्यटनाचे नांवा सकयल जे प्रकल्प घेता हे एकंदर प्रकल्प आमी शाश्वत रिती घेयना। आमी पर्यावरणा कडेन आमी सैमा कडेन ज्या पद्दतीन व्यवहार करपाक जाय तसो तो व्यवहार करिना आणि तेका लागूनच अशें स्पश्ट जाल्लेलें आसा की ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून आमच्या रानाचेर हावळ येत आसा आणि तेका लागून मोठ्या प्रमाणात जमनीची धूप जावपाचे जे प्रकार आसा ते वाडत आसात। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।